रायकोगोळ म्हणलें बिरूद काण गेलो चंद्रहास आसा ताका खातीर जोरदार तळयो दिवया आमी आमच्या मनशाक ही वॉट्सॅपार घालया एक फावटी दिवया ही म्हजी आशा ही कलती आशा आनी तू कसली स्वार्थ ना कित्याक हें पद तो आज सादर करता हांगासर पद आसा पयस रावन पळय नाका कवी पंचू बंटवाळ संगीत दिल्लें आसा एरिक बाबोजेर मूळ ताळो प्रकाश बाब डिसोजा बजपे हांणी आनी हांगासर तुळू मायबास तर जाल्यार सोलोवची रिक्षा तर जाल्यार संगीत ताका वेदी दिता हांगा मात्र न्ही आमच्या देशभर वेदीचेर ताणें गायलें आसा जायत्या संगीत पंगडांनी वचून तसो ताळो दिल्लो आसा आनी एक मान व्यक्ती तो जावन आसा कलत्या काळजो असो कोणें आपयल्यार येता अकरेच्या घडये जयल बाबान आपयलें इल्लेशे तोंदरे जाले संदेशाक येवंक जावना तोय हिनवासो तरी जाल्यार हिनवांकच विंचून काडलें ही छाती जयल बाबाची ह्या पदाक हांवें अकल्याक विसलां ओल्याकच घालता म्हण चंद्रासनी जायत म्हणे देवाची मांडावळ ती तोय बिजी आसल्यार कांय करूंक जायनासलें जयल बाब विशेश तुका पंचू बंटवाळ पंच मारता पळया आगार मोग आसा तुका तर आगार मोग आसा तुका तर मोगा मुखार लजे नाका आयक काळजागास हें पद सादर करता म्हज्या मोगासो आनी हांवें केदाळे पाटी दिवचो आसा हांगासर चंद्रहास तुमच्या मुखार
तुझी चिंतना बघुणा करून तुया काळजा तुगाज कुठेता बरें पोदां समजयत थाळो पारकीयेत वजंत्री खंयचें म्हण आमकां कळीत जाता पूण चित्र कितें सांगता तें चित्र कलाविदाक वा चित्रकाराक पिंतूर सोडयतल्यांक मात कळीत कित्याक हर एक रंग ताचेच म्हणलो अर्थ आसा हर एक रेखेक तसोच म्हणलो गंभीर अर्थ आसा तें ताणें मात सांगल्यार आमकां कळीत शिवाय नाजाल्यार तें पोद कशें आमी आस्वाद करता तशें पिंतूरी आस्वाद करूंक आसा ताका तो तें तयार करता आनी म्हज्या बुकाक ताणें केल्लें वधू वारांटाक विल्सन कायऱ्याक 2 ताळयो दिवया अपूर्बा येसो सोलो आयले वर्स ताचे लेखान डेकन हेराल्ड पेपरार आयिल्लें आसा सडवत देवळांक इगर्जेंक तो आतां पेंटींग करते आसा मस्त डिमांड आसलो व्यक्ती दुमगा विशान बाजी परपोळ चेडो तो म्हज्या क्लासींत आसा ताका सांगलें हांवें मस्तू पपाची स्त्री कोण रे द्रौपदी मस्तू जोराची दुर्गे काल सांगल्यार ताणें प्रास बरी उलोवचें तशेंच मस्त सोबीत कोण रे चंद्रमुखी मस्तू पळोवंक भिरांकूळ कोण रे सुर्पनाकी काल विचारल्यार ताणें प्रासांत उलोवचें ताका सांगलें हांवें आयात आनी निर्यात तशें चेडवांचेच स्त्रियांचो म्हाका एग्जाम्पल तुवें दिजें दृश्टांत म्हाका दिजें आयात निर्यात म्हळ्यार इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हांव सांगता सर म्हणालो हां सांग आमी आयात केल्लें सोनिया आनी निर्यात केल्लें सानिया तें कशें रे म्हळें हांवें सर इटलींतावन सोनिया काडलें इम्पोर्ट इंडियांतावन सानियाक मिर्जाक पाकिस्तानाक धाडलें एक्सपोर्ट सानिया आनी सोनिया बरें फेस्ता सांतेक हें पोद ह्या पोदाक नासनातलीं भुरगीं नात हें पोद सदर जायनातली वेदी ना जाणटी जावन नेणटी जावन व्हडां जावन ल्हानां जावन सिस्टरां जावन ब्रदर जावन ह्या पोदाक खंडीत नासल्यात आनी हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां हंस सक्स ह्या पोदाक नासनातलो कोणीय ना हें पोद सदर जायनातलें मानशी ना हें पोद सदर जायनातली नायट ना सांज ना हें पोदूच तशेंच ह्या पोदाक उदकाना घालतात देवदीन जॉर्जी पिंत आयकोळ हाची सोबीत उतरां बंगराळी उतरां म्हण सांगेत ते सांगतात कांट्या कोट्या वाट तर सारोट आमी हाडुया सारोट चॅरिट वता दग सोसना तर दामास तुका धरुया मूळ गावपी जोडें त्या कोवळ्यांतलें आतां परतून तेंच पोद त्याच जिनोसर त्याच मदीर आनी त्याच पोखरीपणान हें पोद सदर करता विश्व कोंकणी कलारत्न एरिक बाब ओझेर आनी कोंकणी आबेले जॉयस बाय ओझेर तुमच्या तळयेच्या आवाजान
संतेक या गो चेडवा फेस्ता संतेक वचूया फेस्ता संतेक वचून आमी हसून खेळून नाचूया फेस्ता संतेक या गो चेडवा फेस्ता संतेक वचूया फेस्ता संतेक वचून आमी हसून खेळून नाचूया कुठ्या वाट तर झारोटा मी हाडूया वता दोग श्वसन तर कामास तुका दोरुया आंटा कुठ्या वाट तर झारोटा मी हाडूया वता दोग श्वसन तर कामास तुका दोरुया फेस्ता संतेक या गो चेडवा फेस्ता संतेक वचूया फेस्ता संतेक वचून आमी हसून खेळून नाचूया फेस्ता संतेक या गो चेडवा फेस्ता संतेक वचूया फेस्ता संतेक वचून आमी हसून खेळून नाचूया हाताचा पैसो थोडो जायतो दुडू बँकांत काजाराचो साडो तुजो हाडू चिंतला मनांत हातांचो पैसो थोडो जायतो दुडू बँकांत काजाराचो साडो तुजो हाडू चिंतला मनांत फेस्ता संतेक यार चेड्या फेस्ता संतेक वचूया फेस्ता संतेक दोगांय आमी हसून खेळून नाचूया फेस्ता संतेक यार चेड्या फेस्ता संतेक वचूया फेस्ता संतेक दोगांय आमी हसून खेळून नाचूया ला 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 दोन सोबत उलोवन सकला देवा ताकाच मायक ऑफ जायना तो हर एका महिन्याच्या पहिल्या आयतारा म्हयन्याळी मातशी गेल्या त्या 14 वर्सां हांव आमी चलयता जायत्या कलाकारांक आमी आपयता वेदी दिता पूण तातूंत थोडे कलाकार मेळ्ळो अवकाश बरें करून वापरतात आदल्या म्हयन्यांत बाब अनिल पायस आनी ह्या म्हयन्यांत बाब जॉय लातूर आनी मस्तू मिनत काडन तांची कार्य सादर केल्यान त्या देखूनच भरपूर लोकी जमला आनी बरी शाबासकी तांकां लाभल्या बाब जॉय लातूर म्हज्या काळजाक लागशिल्लो एक तरणाटो कित्याक देखून ना म्हाका तो बरो आवडटा आनी त्या खातीर बाब ऑल्वीन सांगले बरी म्हजो भरपूर सहकार सांगात ताका आसा ह्या कार्यांत हांवें एक पद म्हणून ताणें उपकार मागलो आमची पोरणी पदां आदली आमचो मोगी पोरनो 40 आनी 1 वर्सां जालीं आमकां काजार जावन या हो अवकाश दिल्ल्या बाब जॉय लातूर देव बरें करूं म्हणटा आनी हो अवकाश सोबीत करून वापरिल्ल्या तुका काळजांत हांव आभार मानता माणसपणाच्या सगळ्या वांगड्या तर्फेन परत तुवें 1 वर्स सोडिजे
वयल्या वर्सा परतून येजे परतून वेदीक येजे आनी भायल्या वेदीर व्हडलें कार्य तुवें सादर करीजे अशी आमची आशा. देव बरें करूं. हे व्हडल्या वेदीचेर बाब जॉयलाल मातगी म्हाका कांय ना. कोंकणीक सेवा दिलेले अनेकलो मानेस आसा. सौदींत आसा तो. कोंकणींत तांणी ग्लोबल अवॉर्ड बरीच गल्फांतले अवॉर्ड म्हणून सुरू केल्या आनी पयलें अवॉर्ड म्हणलें ह्या मानेस्ताक. हो मानेस्त ती बिंदास आर्टिस्टांत एक सांदो. रातीच्या 1 वरांतल्यान फांत्या 4 वरां पर्यंत आमकां जगयते आसता आनी कोणी ताका जाप दिनातल्यार मेल्यात रे पुरा म्हण घालता. आनी तो आसा आमच्या काळजाक लागशिलो, आमच्या पंगडांत भोव मलगडो आनी तो आसा लॅन्सी हेनरी मॉरस. हांगासर आसा मान मोनीस. ताचे पोद आमच्या ह्या सांजेच्या शिंकलेंत आसा. बरें, जॉय लातुराक म्हळें मिशे पुढच्या आदींच युवा सांज ताणें केली. मिशे आयले उपरांत कॉमेडी नायट केली. आतां फर्स्ट नायटाक कोण म्हणी जायचें न्हय. त्या खातीर तो पोद हांव सुरू करता आनी पोद ताणें लिकलेन्स ग्लोबल अवॉर्डांत अवॉर्ड जिखता. पयलें पोद बेस्ट फिमेल सिंगर बाय अनिताक मेळटा तें. पूण ताची उतरां बरयल्लीं हाणें आनी उतरांय पळया वळूये आनी पळयल्लें चेडूं पळयलें चली भोवशा पांयार पायजणां आसात, हात भर कांगणां आसात, कानान कुडकां आसात, वा नेवळ्यान ती गेज्जे आसात. अशें आसून तें आवाज करनेता म्हूण हो कवी म्हणटा, बाब जॉय लातूर म्हणटा वळूये. कित्याक आमची सिमिटीची धरण तातूंत येतना ची चिक्क कमटना बाब उठोत माय उठोत, ताका तर वळूये. आतां म्हाका एक डावट बाब जॉय लातूर, तुवें चेडूंक हांवें बिजापूरचें पळयलां.